Okay. A press conference जाऊ घेता because of the upcoming assembly session. Monsoon session म्हणजे आमचे सगळ्यात व्हडले असतात आणि हे सेशन म्हाका दिसता एक म्हयनोभर चलपाचें आहा. म्हळ्यार सुट्यो बिट्यो काडल्यो जाल्यार एक म्हयनोभर हे सेशन चलपाचें आहा. सो हे सेशनान हांव थोडे इश्यूज रेज करपाचो आहा आनी हाजे पयलीं हांवें जे इश्यूज रेज केल्या हे म्हाका पब्लिकान दिल्ले इश्यूज आहात. थोडे मिडियाचेर आयिल्ले रिपोर्टेड इश्यूज आहात. थोडे फ्रॉम सम सोर्सीस इन द गव्हर्मेंट ते आमकां सांगतात की अशें हें हांगा चलना, हे अशे भशेन चोरूंक सोदतात आनी तांचे इन्फॉर्मेशनाचेर आमी प्रश्न विचारलेले आहा. सो आतां एक जाता की हे इश्यूज रेज करतकच आमकां थोडे कडेन पार्शियल, थोडे कडेन फूल रिलीफूय मेळिल्ली आहा. फॉर एक्झाम्पल आतां बालरथ स्किमान जे तांचे रेम्युनरेशनाचेर आशिल्लें हो इश्यू एक फूल ऑर पार्शियल रिलीफ मेळ्ळा. ICUs इन साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हे हांव कोर्टान गेल्लो एसएमएनूय रेज केल्ले ते जाल्ले आहा. शेक ओनराचे ग्रीवन्सीस, वॉटर स्पोर्ट्स रिलेटेड इश्यूज, रामनमीची सुटी, सॅलरी इन्क्रिमेंट फॉर समग्र शिक्षा अभियान, GI टॅग फॉर काजू, मागीर मिसयूज ऑफ वॉटर टँकर फॉर सिवरेज, हे सगळे इश्यूज रेज केल्ले असेंब्लीन आनी हाका पार्शियल नाल्यार फूल रिलीफ मेळिल्ले आहा. आता सरकाराचेर दबाव घालप आनीक पब्लीक इंट्रस्टान हो दबाव आसूंक जाय आनी अशें करप की सरकारच्यो पॉलिसीज स्थानीक मनशांक आमच्या गोंयकारांचे विरुद्ध नाचच्यो म्हणून झगडप हे रिजनलिस्टीक ऑपोजिशन पार्टीचें काम आनी आमी ती एक रिजनलिस्टीक ऑपोजिशन पार्टी आसा. हांव एकूच मेंबर आसूं पूण हें म्हजें कर्तव्य जाता. आतां लेजिस्लेटीव असेंब्ली म्हणटा तो पब्लीक ग्रीवन्सीस काडपाचो एक प्रॉपर फोरम पार्लमेंटरी डेमोक्रेसी आनीक खरो एक्चुअली हो फोरम हॅज टू बी फॉर पॉलिसी डेलिव्हरेशन. पॉलिसी कश्यो जातल्यो, आमी कायदे कसले करतले हाजे खातीर डिस्कशन जावंक जाय आनी डिबेट जावंक जाय. पूण आतां अशें जाता की गोंयांत हो एक प्लॅटफॉर्म जाता सामक्यो एवरीडे पब्लीक ग्रीवन्सीस ज्यो आहा ह्यो पसून सरकार लोकांक न्याय दिवंक शकना. म्हणटकीर असेंब्ली बिकम अ फोरम टू सॉल्व एवरीडे पब्लीक ग्रीवन्सीस. आनी कित्या खातीर, कित्याक ग्रीवन्स सेल जे आसा हे नॉन फंक्शनल जाल्ले आहा. हॅलो गोंयकार, मंत्री तुमच्या दारी, सरकार तुमच्या दारी, हे सगळे फक्त ऑन पेपर आसा. हे सगळे इव्हेंट आनी हे स्टेज मॅनेज इव्हेंट्स, हे हातूंत कांयच लोकांक न्याय मेळूंक शकूंक ना. म्हणटकीर हे इश्यूज आमकां केन्ना केन्ना रेज करचे पडटा. RTI आनी विजिलन्स डिपार्टमेंट विकन जाल्ले आहा आनी म्हाका दिसता एक इफेक्टीव एक मेकॅनिझम सर्वसामान्य मनशाक सरकाराक अकाउंटेबल आनी रिस्पॉन्सिबल करपाक आज गोंयांत ना अशें जाल्लें आहा. ताजे खातीर आमकां दिसता की एक असेंब्लीचें सेशन म्हणजे फंक्शनिंग डेमोक्रेसीन एक म्हाका दिसता म्हत्वाचो रोल खेळटा. आतां कितें जाता, सरकार कितें करता, सरकार असो करता की टायम कट करता, प्रश्न इतलेच घालूं येता म्हणटा, तुजे डिबेटीचेर तुका रिस्ट्रेन करता, मागीर फिलिबस्टरिंग म्हणून करता. फिलिबस्टरिंग म्हळ्यार ओगीच एक प्रश्न घेवप, कोणे तरी खंयचे पिचाळत रावप आनी तो टायम पास करून मेन मुद्द्याचेर येवपाकूच दिवप ना. सो अशें सगळें सरकार करूंक सोदता आसून पसून आमी इश्यूज रेज करतात. केन्ना केन्ना जे आमदार बीजेपीचे ते थंय टायम पास करतात असेंब्लीन, तांचे इश्यूज घेवन लोक म्हजे म्हऱ्यान आयिल्ले आहा आनी तांचे इश्यूज हांवें रेज केल्ले आहा. अशी कितलींच म्हजे कडेन एक्झाम्पल आहा. ह्या सेशनान एक बेसिकली क्रिटिकल कन्सर्न्स म्हणटले अशें आसा की तुमी सगळ्यांना ISDS लोकनीती सर्वेचे आयकलां आसतलें की अनएम्प्लॉयमेंट, प्रायस रायज, हे ब्रेड एंड बटर इश्यूज आर बिकमिंग मोर इम्पॉर्टंट दॅन इमोटिव्ह इश्यूज. हे तांणी प्री-पोल सर्वेन सांगिल्लें आनी म्हाका दिसता गोंयानूय रायझींग अनएम्प्लॉयमेंट हो एक इश्यू आसाच. रिक्रुटमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, लोकांक गोंयकारांक नोकऱ्यो ना, तुमी घेतात भायल्यांक, हे जाल्लें आहा. जुवारीन पयर मुखेलमंत्र्यान स्टेटमेंट काडलो की ETP घालूंक जाय नाल्यार इंडस्ट्री बंद उडयतलो ना. जुवारी डायरेक्ट करून दर्यान घालता आनी नुस्तीं मरतात थंय. आनी नुस्तीं मरून कितें जाता, लोकांक कॅन्सर दितात. ते नुस्त्यांक मारता ते मारताच, ते पॉयझन नुस्तें गोंयकार खाता आनी पोटाचे दुयेंसान मनीस गोंयकार मरतले.
सरकार काय करना कित्याक जुवारीक सरकार मिळून आहा. सो असे कितलेच इश्यूज आहात दर्या क्रायम्स अगेन्स्ट वुमन म्हादयचे अजून काय जायना प्रवाह म्हणून व्हडलो बोवाळ केलो एक मिटींग जायना कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन आणि पोल्युशन वाढत आहा चाइल्ड वेलफेअर एज्युकेशन मिनिमम सपोर्ट प्राइस एग्रीकल्चर पॉलिसी लँड यूज पॉलिसी गव्हर्नमेंट फॅसिलिटीज ज्यो पीएचसी आणि यूएचसी आहा त्यो ना ओसीआयचो इश्यू सीआरझेडाचो इश्यू मिड डे मील लॉ अँड ऑर्डर कोकण रेल्वेचो टेंडर आता कोकण रेल्वे टेंडर काडपाक सोदता फॉर रेंट अ कार रेंट अ बायक सगळे मुठी दोंगराचेर दिगंबर गांधीन हाऊस नंबर दिवन तांचे कानान घाल्ले आहा तो इश्यू मागीर एडवर्टिजमेंट येतात कम अँड कॉन्कर गोवा म्हणून नॉर्थ गोंयान हे जाता लोक भिल्या गोंय उरताले गोंयकारांचे आतां काय गोंय सगळें विकून काडला काय म्हणून सो असे खूब इश्यूज आहात स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर पॅथेटीक आहा बेसबॉल हे म्हणटा तो ग्राउंड जायनासतना सरकारान पयशे दिवन खाले सो टुरिझम इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव्ह जायना टुरिझम डावन जावपाक लागला हाजे खातीर हे सगळे इश्यूज इम्पॉर्टंट जातात आता आम्ही स्टेटस रिपोर्ट मागतले स्टेटीचो डेट कितलो जाला तुम्ही इव्हेंट केले कितले प्रोग्राम केले आमचे कर्ज कितल्याचेर आमी पावले हो एक स्टेटस रिपोर्ट आमकां जाय कला अकादमी म्हणटी जातली काय टुरिझम डिक्लायन जाल्ले आहा मायनिंग एक्चुअली सुरवात जावंक ना फक्त अनाउन्समेंटां जाल्ली आहा मागीर क्वॉरिजान लोक पेंवतात आनी थंय मरपाक लागले सो सेफ्टी इश्यूज थंय येतात मागीर सीआरझेडाचो इश्यू अजून अनसॉल्वड आहात क्लायमेट चेंज जाता लोकल फिशिंग कम्युनिटीचे इश्यूज आहात ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचे मागीर मोपा आनी दाबोलीचे हे पळोवन दाबोली फ्लायट्स कमी जाल्ल्यो आहा सो फियर ऑफ क्लोजिंग डावन ऑफ दाबोली एअरपोर्ट पंचायती राज आनी म्युनिसिपल इश्यूज आहात सो हे खूब पब्लीक इश्यूज एडवोकेसी करप हे आमचे कर्तव्य जाता आनी हे कर्तव्य जावपाक लोकांचो इनपूट म्हणटा तो क्रुशियल आसता हांव हे प्रेस कॉन्फरन्स इतल्या खातीर घेता कित्याक लोकांनी आमकां इश्यूज दिवचे जर खंयचे इश्यूज हांवें उलयल्यात ते तातूंत इन्क्लूड जायना आमकां स्पेसिफीक इश्यूज आहा खंयच्याय मतदारसंघाचो आसूं तांणी आमकां हे इश्यूज आमकां दिवचे आतां एक इश्यू असो पयर जालो की नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचे इम्प्लिमेंटेशन सुरवात केला भुरग्यांक विचारूंक ना टिचरांक विचारूंक ना खूब पेरंट्सांक त्रास जाल्लो आहा इतलो त्रास तो म्हाकाय खबर नाशिल्लो तांणी सांगतकर म्हाका कळ्ळें हें जर म्हाका अशें कळटा कोणे तरी सांगून जाल्यार हाजो अर्थ असो जाता की पब्लीक सजेशन म्हणटा ती चड गरजेची म्हणून आमी गोंयचे जनते कडेन मागतात की पब्लीक सजेशन्स हे आसा @goaforward.in हाजेर तुमी आमकां केन्नाय कितेंय खंयचे इश्यूज जर रेज करूंक जाय जाल्यार एड्रेसाचेर मेल करचे बिफोर द 5th of July 5 जुलयाच्यान ते बंद जातले सेशन जातले जुलयान बेगीन धाडल्यार आमकां क्वेश्चन घालूंक मेळटले बेगींतल्या बेगीन ते धाडचे कोणाक ईमेल कोणा कडेन जर ना जाल्यार हे ऑफिसान पोस्ट करूं येता हांगा पावल्यार आमकां कोंताक येता दीस इज बेसिकली हांव मागता म्हणटा ते स्थानीक प्रायोरिटायझेशन ऑफ द इंट्रस्ट ऑफ द सन्स ऑफ द सॉयल म्हणटा ते म्हळ्यार स्थानीक मनशाक न्याय दिवपा खातीर गोंयकारांनी फुडें येवचें पब्लीक सजेशन्स @goaforward.in ह्या एड्रेसाचेर आमकां धाडचें हो म्हजो अपील आहा आनीक म्हाका दिसता आमी सगळे जर गोंयकार एकवटान रावले जाल्यार वी कॅन मीट अवर एस्पिरेशन मीट अवर होप्स आनी आमचे जे ग्रीवन्सीस आहा ते सॉल्व सो लोकांचे अशें म्हणणें की अशी वेळ येवपाक दिवची न्ही म्हणून सामकें कळ्ळें न्ही सो हो एक विशय तुमकां म्हत्वाचो दिसना कित्याक लागून सांगतात काणकोणांत तेन्ना आमचे एक गव्हर्नमेंट 6 लेन हाडपाक सोदतालो जवळ जवळ 8 काणकोण वताले आमी तेन्ना मोठी लढाई दिली आनी मागीर तो तेन्ना हाजी गव्हर्नमेंट आशिल्लें दिगंबर कामतीचे आनी तेन्ना आमी हें करता मागीर गव्हर्नमेंटान फाटी घेतली पूण फाटी घेतला जाल्यार अर्दी काणकोण वचपाची सो अशें आमकां परवडटलें गोंयकारांक असले प्रोजेक्ट जाल्यार इन नॅशनल इंट्रस्ट म्हणून जे भाशणां दितात आमकां एक धाकटे प्रदेशाक कितले मेरेन डेव्हलपमेंट जावप आनी हो डेव्हलपमेंट जातना डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट जावप हें चड गरजेचें मुखेलमंत्र्यान पयर स्टेटमेंट काडला की लोक थोडे ऑब्जेक्ट करतात प्रोजेक्टांक हे ऑब्जेक्ट ओगीच करना तुम्ही तांकां कॉन्फिडन्सान घेना म्हणून लोक ऑब्जेक्ट करतात म्हज्या मतदारसंघान हांव 3दा निवडून आयिल्लो आहा खंयचोच प्रोजेक्ट आज मेरेन लोकांनी ऑब्जेक्ट करूंक ना आमी लोकांक पयलीं एक्सप्लेन केला सांगला कित्याक तो बरो आनी लोकांनी केन्ना केन्ना सजेशन दिलें की अशें करूं नाका तशें कर ते तांचें सजेशन जर वॅलीड आहा जाल्यार ते भशेन आमी डेव्हलपमेंट केल्लो आसा ताजे खातीर
केन्नाच म्हाका पब्लीक प्रोजेक्ट्स करपाक म्हजे मतदारसंघात ऑब्जेक्शन केन्नाच येवंक ना कित्याक म्हजो वेस्टेड इंटरेस्ट नासता आनी लोकांक आमी बरोबर घेतात. सो डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट म्हणटा तो जो मॉडेल आहा आमचे मतदारसंघात तो जर गोंयाक लागिल्लो जाल्यार सगळे लोक खुश आसपाचे. इतले पयशे मोडले इज नॉट द यार्डस्टिक टू शो डेव्हलपमेंट. तुवें इतले पयशे मोडले बरें आहा पूण लोकांक जाय तशें जर तुवें ते मोडले जाल्यार ते ताजे परस बरें जाता. लोक तुका सपोर्टूय करता. म्हणून मागीर बीजेपीक हिंदू मुसलमान कड नासतना डेव्हलपमेंट विकास म्हणटा तो घेवन इलेक्शनाक मतां मागूं येतात. आज ते सदांच ते जातीचे हाजे तेजे कित्याक करचे पडटा तांकां कित्याक डेव्हलपमेंट दाखोवपाक तेंचे कडेन कांय ना. एक्चुअली डेव्हलपमेंट केल्लो आहा. ह्या गेल्या मोदीच्या सरकारान इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट रस्त्याचो रोड नेटवर्क तरी खूब केल्लो आहा देशांत पूण दे हॅव नॉट बीन एबल टू सेल इट. ते फक्त एक हिंदू मुसलमानूच करतात. ते आज लोकांक वाज जायल्लो आहा. पीपल हॅव गॉट फेटीग ऑन दीस इश्यूज. एकूच ते दोडाय लोकांक वाज आयला लोकांनी मतां मारूंक ना. आज लोकांनी दाखोवन दिल्लें आहा की आमची एक सुसंस्कृत जनता सारकी पळयता मनशाक एनालायज करता आनी मत मारता आनी लिपून ओगी रावन मारता. एक फियर फॅक्टर म्हणटा तो अजून आहा. आज मेरेन तुमकां हांव सांगता हे इलेक्शन एक सीट आमी जिखला पसून आसत पूण खूब कडेन हो फॅक्टर म्हणटा तो अजून मेरेन जितो आहा. म्हणून हांव मागता की तुमची आमी आयडेंटिटी डिस्क्लोज करचे ना पूण हे पब्लीक म्हणून आज लोक भिल्ले आहा. हांव मागता लोकां कडेन भिवचे न्ही. तुमचे खातीर आसा आनी वी विल रेज दिस इश्यूज. स्मार्ट सिटी बद्दल कितें म्हणटात? स्मार्ट सिटी म्हणजे व्हडले स्कॅम्स. स्मार्ट सिटीचो चेअरमॅन चीफ सेक्रेटरी ताका आज हांवें लेटर बरयला. पूण म्हाका आय एम कॉन्स्टंट टू से की स्मार्ट सिटीचे चेअरमॅनाचेरूच केस फायल करची पडटली की आज मेरेन अकाउंटेबिलिटी कांयच दाखयना. चेअरमॅन जर चीफ सेक्रेटरी जाल्यार पयशे ऑलमोस्ट 1100 कोटी रुपया तुमी मोडले. ते 1100 कोटी उदकान गेले दिसता लोकांक. लोकांक स्मार्ट सिटी म्हणटी नाका रे बाबा आमकां नाका म्हणटात. मडगांवां फातोर्डा भितर तुमी कोणा विचारले एक इश्यूचेर आमी एग्री जावंक शकता. हांव दिगंबर नाका आसा तशें बरें आहा म्हणून कळ्ळें तुका न्ही. सो लोकांक स्मार्टाचो भंय दिसूंक लागला. स्मार्टाच्या उतराचो भंय दिसूंक लागला आनी इट इज अ मॅसिव्ह स्कॅम. पूण स्कॅमाक अकाउंटेबिलिटी जाय. मुखेलमंत्री म्हणटा हाणें केलें कोण ते आमचो तो कन्सल्टंटाची चूक म्हणून कन्सल्टंटाची केस घाली. कन्सल्टंटाक जेलान उडयलो ना. मागीर तुजो एमडी आशिल्लो एमडीने क्रेडिट कार्ड केल्लें स्मार्ट सिटीच्या नांवान ताजेर कितें एक्शन जाली कांय ना. सो सरकाराचो लोकांचो पयसो हो तो उद्ध्वस्त करता ते. म्हणटा आय डिमांड that FIRs be filed and I will be constrained to say if they don't do this then we will have to file an FIR against the chief secretary. कित्याक तो चेअरमॅन आहा. पेंटी एमएलएन एकदा एक आश्वासन दिले की 100 डेजा भितर हे कॅसिनो काडटलो. मागीर सेकंड आश्वासन दिले की फर्स्ट 31 मे हितून आपण स्मार्ट सगळे काम आपण कंप्लीट करून घेतलो. तेजेर तुम्ही कशें पळयता? हांव ते पणजेच्या आमदाराचे आनी पणजेच्या लोकांचे भितर केसता हांवें. पणजेच्या लोकांक लज इतले आसून सुद्दां लोक वोट मारतात अशें ते म्हाका कळना. आयदर तितली धाड जाल्यार तांकां न्यायूच नाका. ते अन्याय सोंसूंकूच आसात ते. तांकां आनी न्याय कित्याक मेळचो? कित्याक काजिनो वचचे ते? कित्याक स्मार्ट सिटीचें उदक काम जावचें? ते बुडूनच मरूं मरे ते अशें तांकां जाय दिसता म्हाका. अरे अनरिस्पॉन्सिव्ह पब्लीक वॉट डू यू डू विथ इट? काजिनोचें सोड. आय हॅव नॉट डिमांडेड काजिनो काडचो. काजिनो म्हणटा मॉडल जाल्लो आहा गोंयचो एक इकॉनॉमीक मॉडल. आज काजिनो काडले फाल्यां कोण तुगेले हॉटेलां एकूय चलची ना पणजे आहा. सो देर इज नो म्हळ्यार एक ऑल्टरनेट कितें विचार जर करतलो जाल्यार ताचेर हेच ना. काडली जीप लायली ताळ्यार कितें फायदो जालो फुडें? जालें कितें? आनी पब्लीक खंय कॅर करता? पब्लीक मतां तीच मारता. अजून थंय बीजेपीक लीड मेळटा. कशी मेळटी कळना. सो पणजेकारांनी सामकें सोडलां दिसता म्हाका. आनी नॉर्थ गोंयचे जनतेक कितें जालें तें म्हाका कळना. अरे एडवर्टीजमेंट येता कमेंट म्हादय केली उदकाक पादेशेर व्हरपाचें आहा थंय ताका काय. म्हणून इतलें सगळें आसून पसून ही जनतेक एक फियर फॅक्टर आसा म्हणून हांव म्हणटा की तांणी हे इश्यूज रेज करचे. इन सिक्रेसी वी विल कीप युअर सिक्रेट. ते रुलिंग पार्टीक अफिलिएटेडूच आहात. You spoke about recruitment in other states. Yes. In Gurgaon and Noida, there's a Goa property test that is going to happen. They put up Goa for sale. Basically, Goa is put up on a fast track sale, and that sale is happening in Gurgaon and Noida, which is the NCR. NCR is becoming one of the most polluted regions in the country, and Goa is being sold there, so that Goa becomes as polluted as NCR. If you remember, when I was a minister, I used to keep saying
that Goa cannot become Gurgaon. Asagaon has already become Gurgaon. So now the fast track sale of Goa is being spurted with, is being pushed with government backing. Government is aware of that. I do not understand how an advertisement can be put that saying that come and conquer Goa, grab your land in Goa. What is this? How can you tolerate such advertisements? This is again directly antithetical to the interest of the sons of the government. But government is doing nothing about it. Same people. I don't understand what this is all about. किती तरी खंय करचें पडटलें राजे आतां मिडिया मेन स्ट्रीम मिडियान तरी हें काडूंक जाय आतां कितें चल्लां कितें म्हळ्यार कांयच गोंयचें कांय पडूंकूच ना तुमकां नोकऱ्यो विकतात गोंय विकतात सो गोंय उरतलें कितें आनी गोंयकारांक गोंय उरचेंच ना गोंयकारांनी भायर वचचें पडटलें महाराष्ट्रांत वचून दोडामार्ग वचून जमनी घेवची पडटल्यो कित्याक थंय सवाय थंय वचून एकरान मेळटा हांगा स्क्वेअर मिटरान जाल्यो आणि हे दिल्लीवाल्यांची ती जर सेल कंप्लीट झाली स्क्वेअर फुटांनी जमीन जातली गोंयांत स्क्वेअर फूट म्हणजे वचून कॅल्क्युलेशन जावंक ना ते दिल्ली आहा ते हांगा स्टार्ट जातले आणि गोंयकारांनी वचून दोडामार्ग घेवचे पडटले आज कोण एक मेळ्ळा जाल्यार सांगता एक फार्म घेता रे खंय रे सांग्यार बिग्यार न्ही सांग्यार काणकोण बिणकोण तशें न्ही दोडामार्ग म्हणटा ते दोडामार्ग घेवप कॉमन मनशाक ते सुद्धा परवडना हे आता कितें कॉमन मनीस म्हण तो नाच हांचे खंयच्याच कॅल्क्युलेशनान हांव म्हणजे आज एक मतदारसंघात आम्ही मिटिंग घेतली सगळे गव्हर्नमेंट ऑफिसरांनी एक म्हाका एक इश्यू येता की पब्लीक ट्रान्सपोर्ट ना म्हणून पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आमच्याच मतदारसंघात बोड्डेच्यान मडगांव बस स्टँडार येवपाक दोनूच बसी आहा एक सकाळी एक सांजची कसलो प्रगती ही आमची पयलीं चौगुले कॉलेज आसतालें म्हणून ते शालबागांनी बस वताली आता बारीक मनशाक जर येवपाक जाय सो माय फेलियर I have not been able to raise this issue. So I'm going to raise this. आता इलेक्ट्रिक बसी हाडल्या तुम्ही ज्यो स्मार्ट सिटी घालूंक शकता त्यो तुम्ही डिवायड करा मरे पब्लीक ट्रान्सपोर्ट म्हणटा आसूंक जाय न्ही पब्लीक ट्रान्सपोर्ट जर बरो आसलो जाल्यार पार्किंगाचो प्रॉब्लेम जायना कंजेशन जायना when the public transport is good on time and very clean हे आसूंकूच जाय पहिले हाऊसिंग बोर्डान ज्यो कंटिन्यू बसी येताल्यो त्यो पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आशिना आपले ल्हान ल्हान 18 वर्सां 17 वर्सां भुरग्यांक पालकांक मोटरसायकल घेवची पडटा ताका लागून एक्सिडेंट जाता सगळे चेन रिएक्शन ते ताजे फुडें हो विशय महत्वाचो मी मांडटा आम्हाला गव्हर्नमेंट बसी जाय ओके आमदार एक इश्यू आसा काल एमएसएनी रेज केल्लो जे गोयकार आसा स्टुडंट्स 4370 समथिंग नीट एग्जाम आन्सर केली जी एनटीएन कंडक्ट केली तेतून 67 भुरग्यांनी फुल मार्क्स करपाले हेतून कितें तरी खंय तरी स्कॅम जाला असो चार्ज केला सर I have not studied the issue. I will study it and I will talk to you. Now I will not offend to speak about it. One more thing, फाटल्या फावटी नॅशनल गेम्स जिखून मोठो स्कॅम जाला म्हणून काडटलो आता कितें सगळ्याक स्कॅम जाले कितें स्कॅम ना दिस इज अ ट्रान्झॅक्शनल गव्हर्नमेंट कोणचो सरकाराचे कितेंय काम जर करतले जाल्यार कितें घेणे देणे आसताच घेणे देणे शिवाय कांयच जायना हे सरकारान खंयचीच वस्त जायना आनी सारकी इन्स्टिट्यूशनलायज जाल्या एक मनशाक एंटी करप्शनाक कोण धरिल्लो आयकलो तुवें नाच म्हळ्यार गोंयांत करप्शनच ना हा विजिलन्स सगळे मेले सारखे कोणूच ना सगळे निवड चल्ला आनी एवॉर्डा मेळटा हे तुका स्मार्ट सिटीक नॅशनल एवॉर्ड मेळिल्ले हा आमी हांगा बोवाळ मारता स्मार्ट ना स्टुपीड पीपल कॅनॉट मेक स्मार्ट सिटीज म्हणून हांवें सांगिल्लें पूण ताका एवॉर्ड दिता वयर व्हरून आनी ह्या शो मारून घेतात आनी व्हडली लज नाशिल्ले टुरिझमान टाउट्स चड जाला तेचे टुरिझम डिपार्टमेंटूच टाउट जाला टुरिझम डिपार्टमेंट टाउट जाला टुरिझमान सगळे विकपाक काडला एअरपोर्ट कमी जाता म्हणून जर रोहन गवड्याक विचारले तो सांगता कितें ना नॉर्थ साऊथ डिवायड करचे न्ही अरे हांव उलोवपाचें सोड तुमी तांणी ट्रॅव्हल अँड टुरिझम ऑथॉरिटी हे ते ग्रुपान सांगलें जाता बिझनेसमॅनांनी सांगलें मेन हॉटेल लॉबीन सांगलें इतलें सांगल्यार तो नॉर्थ साऊथ डिवायड ते एकूच उलयता भाशण ते एक भाशण उलोवपी लोकांची कितें जालें तें कळ्ळें तुका इलेक्शनाक आनी तेच उलोवप कम्युनल करप पळय मरे प्रभू श्री राम वचून तांचे बरोबर ना कळटा न्ही तुका सगळ्याक पडले न्ही अयोध्येक पडले रामटेक पडले रामेश्वरम पडले प्रयागराज पडले नाशिक पडले जंय देव आसा थंय बीजेपी पडटा हाचो अर्थ कितें अनहोली न्ही हांचे सगळें कितें तरी रिलेशन आनी एक मेसेज न्ही ती देव तरी एक मेसेज दिता अशें दिसना तुका लोकां कडच्यान मडगांवांत पळय म्हणटा कितें जालां
मडगांव कितें जालें तुमी एनालायज करा पूण मडगांवकारा बरोबर देव आसा दाम बाब म्हणटा तो मडगांवकारा बरोबर आहा जो दाम बाबा कडेन उलयता म्हणून सांगता आनी फोटी मारला देवा कडेन ताजे बरोबर दाम बाब ना हे इलेक्शनात दाखोवन दिल्ले दाम बाब मडगांवकारा बरोबर आसा काल गोयात एक मंत्रीपद मेळ्ळा त्याच्याकडे बरें जालें व्हेरी गुड गोंयांत मंत्रीपद मेळूंक जाय कॅबिनेट स्टेटस मेळूंक जाय आशिल्लो बाब श्रीपाद नायकाक 6 जाण दिल्लो आहा गोंयांत बीजेपी इस्टॅब्लिश करपी मनीस फेरली क्लीन इमेज इनएफिशियंट इमेज आसा काम कांय जायना म्हणटा म्हणून निवळ मनीस करप्ट न्ही करप्शनाचे अजून चार्जीस कांय ताचेर येवंक ना So I welcome that he is being appointed as a minister, or is nominated as a minister, but I think he should have been given cabinet rank. आज कितें तरी मातशें गोंयांत कितें मातशें लक्ष दवरचें लागना कित्याक तो म्हणटा आपलें लास्ट म्हणून लास्ट तरी एक बेस्ट करून उडोवपाचें जाय तें तरी जावचें ताका बरी मूत देवान दिवची पूण बुद्धी बरी दिवची पूण टॉप मोस्ट सिनियर तो तुमकां दिसता कितें तरी एफिशियंट म्हाका दिसता ताका मुखेलमंत्री करूंक जाय आशिल्लें आनी ते करूंक सोदताले पूण आतां ताका तांणी मंत्री केला आतां स्टेट इवन इंडिपेंडंट चार्ज जालें नको इट्स अ डिमोशन इट्स नॉट अ रायट थिंग हे आमचे गेल्ले पळय सगळे तांणी सांगला आसतलें ताका चड दिवं नाका म्हणून कित्याक ते ताजे आशिल्ले ताजे बरोबर ते खूब जाण रिप्लेसमेंट सोदताले हो ना कितले जाणांनी प्रेस कॉन्फरन्सा एड्रेस केल्या हो ना कोणे आमी न्ही तांणीच केल्या की बदल करचे म्हणून सो ताका म्हाका दिसता बदल जाय आशिल्ले ताका पळय कितें मेळ्ळें नाका आशिल्लें दिसता नाल्यार इतले जाण सगळे वचून इतले जावन तुमकां सेकंड लेवल मेळटा म्हळ्यार कितें मान कसलेंच वयलें इंजीन मान दिना काय आनी मागूंक ना हो प्रश्न आहा तो म्हाका दिसता तुमी जे कोण गेल्ले थंय ताका विचारात Yes. Why Goa was silent on Alex Equera About about Portugal citizenship? This is a matter that is going to court. Vicky Pacheco has gone to the court. I was actually trying to support Alex Equera to resolve this OCI issue once and for all. If he himself is in the eye of in the line of fire, then he should resolve it for the sake of everybody else also. If somebody like that can be a minister, then why people like him cannot get to vote? That was my way of looking at it. On the contrary, I wanted to support him. Why not? I'm not talking about opposing him. I'm talking about supporting him. So if he can become a minister by having the same qualifications that qualify you to be disqualified as a voter. Then even the voters should get the same treatment as him. But there's nothing about it. You think that Alex Equera is a friend of mine, so I'm quite ashamed to be stuck. तशें कांय ना सगळे त्या सायडीन वतकर कोण फ्रेंड म्हणना Alex Equera is a fact. He has been a good friend of mine. But now there is no this. It's a matter that's gone in the court. But if he can become a minister, I think everybody else should even be given the right to vote. That is why I am for dual citizenship. I am espousing dual citizenship. शाहजहान म्हणजे पळय मरे स्टेटस रिपोर्ट म्हणा शाहजहानाक स्टेटस रिपोर्ट हे माझे पब्लिक सजेशन्स at goaforward.in हे माझे सारखे घाला सजेशन्स माझं वयलो लेफ्ट हँड साइड वयल ओके नो गोवा गव्हर्नमेंटान